ह्या कर्फ्यूंत काणकोणची बाजारपेठ जी आसा ती पुराय बंद आसा. काल कांय प्रमाणात भाजी मार्केटांत कांय भाजीवाल्यांनी तशेंच चिकनवाल्यांनी दुकानां उगडी केल्लीं, पूण पुलिसांक म्हायती मेळटकीर पुलिसांनी येवन तेंचेर कडक कारवाय केली. कांय जाग्यान कांय लोकांचेर लाठयो चलोवच्यो पडल्यो पुलिसांक आनी तीं दुकानां पुलिसांनी इमिजिएट येवन बंद केलीं. दुसरी गजाल म्हणल्यार काणकोणांत ज्यो कोवीड डेथ्स जातात तांकां फायनल रायट्स करपा खातीर हांगा हिंदू स्मशानभुमी प्रामुख्यान कमी पडटा. काणकोण पालिकेंत जायतीं मंडळ निवडून येतात गेलीं 20-25 वर्सां. खुबशें आश्वासन दितात नगरसेवक निवडून येवचे पयलीं, पूण स्मशानभुमी सारकी फेसिलिटी लोकांक दिवपाक शकना, ही एक गोश्ट आसा. काणकोण पालिकेंत नगरशांग एक प्रायम स्पेशली स्मशानभुमी आसा, हिंदू स्मशानभुमी. पूण गेले आमी 20-25 वर्सां पळयता की हांगा म्युन्सिपालिटीन स्मशानभुमी बांदलेली आसा, पूण लांकडां सारकी आनी हेर वेवस्था थंय ना, म्हणून त्या लोकांक खूब त्रास जातात. आतां ज्यो कोविडान डेथ जाल्ले आसा त्यो चडश्यो बॉडीज पैंगीण पंचायतींत व्हरतात, पैंगीणचे स्मशानभुमींत. पूण थंय इतलो आमी आतां प्रत्यक्षान वचून पळयलें, थंय इतलो लोड वाडलेलो आसा की तांकां हेजे फुडें कठीण जातलें. आज सकाळ फुडें 3 बॉडीचे थंय फायनल रायट्स जाल्ले. कोरोनान संक्रमीत जातकीर तेंचेर उपचार करपा खातीर हेल्थ डिपार्टमेंटांतले लोक खूब बरे तरेन काम करतात, पूण तांकां कितेंच हें जावन मरण येतकीर तेंचेर अंतीम संस्कार जे करपाचे आसात तेन्ना ते खंय तरी कमी पडटा खूब प्रमाणांत. तेन्ना काणकोणच्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा की काणकोणचे जे लोकप्रतिनिधी आसात, पंच आसात, सरपंच आसात, तांणी प्रामुख्यान हितून लक्ष घालून हे प्रश्न लोकांचे सुटावे करचे.